म्हापशा 22 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्या चलयेचेर लैंगीक अत्याचार करून तिका ब्लॅकमेल करून अदमाशेक 7 लाखांची तोपी घाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला। लैंगीक छळणूक जाल्ले चलयेन आपूण फटावल्ल्याचे लक्षांत येतकीर हो सगळो प्रकार प्रतिमा कुतिनोच्या कानार घालो। उपरांत प्रतिमान हे चलयेक म्हापशा पुलिशेंत हाडून दुबाविता आड कागाळ करपाक लायली। चलयेचेर लैंगीक अत्याचार करपी मनशाचेर खर कारवाय करपाची मागणी प्रतिमा कुतिनोन केल्या। आयकाप तिचें म्हणणें। आणि हे केला एक कांड जाल्लो आसा आणि कसो हो कांड चलपाक लागला पळय। आयज आमच्या गोंयांत 1 वर्स पयलें खंय तरी हांव चलयेचें नांव रिवील करपाना, ताजो वाडो रिवील करपाना, बिकॉज इट इज अ सेन्सिटीव केस। आय नो दे आर मेजर इन एज बट दे टू हॅव फ्युचर इन फ्युचर, सो आय डोंट वॉन्ट टू स्पॉयल देयर फ्युचर। सो आतां खडखडून शी इज ट्रेम्बलिंग एक्चुली। 1 वर्स पयलें कितें जालें खंय, दीस गर्ल इज इन इव्हेंट्स फ्रॉम म्हापसा इटसेल्फ। द गर्ल इज इन टू इव्हेंट्स, इव्हेंट मॅनेजमेंट करताली। ताजी आवय आसा, ताजी धाकली भयण आसा, आनी एक विक्टीम आसा। 1 वर्स पयलें थंय ताका कोण तरी त्या गांवचोच मनीस कोण तरी एंटनी म्हणटा तो, सरनेम कितें ताजें, डिसोजा, एंटनी डिसोजान काडलो खंय आनी ह्या चलयेचो नंबर काडलो खंय आनी सिद्धांत कांबळी म्हणून आसा खंय म्हापसा। सिद्धांत कांबळी हाका नंबर दिलो। ताजे बायलेचो कितें तरी पार्लर आसा, ताजें नांव कितें गो, ज्योती नागवेकर म्हणटा, ताका नंबर दिलो आनी सिद्धांतान म्हणटकीर ताका फोन मारलो सिद्धांत कांबळीन आनी सांगलें खंय बाय गो तुका आपूण मेळपाक सोदता आनी कितें काम आसा, सिन्स यू हॅव टू इव्हेंट। ताणें सांगलें की ओके मेळटा, कितें इव्हेंट न्ही, कितें बिजनस आसतलो। वेन शी मेंट इट सेम्स स्टार्टेड टेलिंग इट सेम्स तुका बरें आपूण ऑफर घेवन येयल्या, बरी स्कीम आसा, तूं जोडटलें, लाखांनी जोडटलें, कितें काम काय म्हणून विचारलें कितें न्ही। तेणें सांगलें खंय तुका यू हॅव टू गो एंड गीव डिलिव्हरी करपाक पडटली। म्हळ्यार खंय खंय बॉम्बे खंयच्या दुसऱ्या स्टेट्सांत डिलिव्हरी करपाचें तुका 5-10 लाख मेळटले। तूं भितर कितें आसा गो, 10 लाख बी मेळटले म्हणून। आनी तेणी म्हणलें की आपणाक हें बरें आयकून बरें दिसना रे, इतली इजी मनी कशें जातलें, तूं पळय न्ही, तूं खबर ना म्हणपाक खंय कोण आसा हितूंत आनी कितें कितें आसा तें, कितल्यो बायल्यो आनी कितल्यो चलयो आसा, पुलीस व्हेरिफिकेशन जाता, सगळें सेफ जाता। तुमकां फक्त तो मटेरियल व्हरून दिवपाचो आनी लाखांनी पयशे तुमकां मेळटले। सो तूं तुजे अंडर जितून आसा पळय 5-5 जाणांक सेट कर। तें आयकलें खंय घरा कडेन आयलें, भुरगें न्ही 22 years old, एम्बिशियस, सो थोडो ओके दीस इज द जॉब न्हू। आनी ही सेड व्हेरिफिकेशन करून पुलीस सपोर्ट सगळें आसतलें, कांयच तुमकां टेंशन आसपाना, फक्त डिलिव्हरन्स। तें केलें। दुसरे फावटी खंय सिद्धार्थान कितें केलें, सिद्धांत कांबळी म्हणटा तेणें ताका खंय व्हेलें मडगांव आनी कोण वो पळय आसा पळय वो सारको हेका सारकी बुद्ध शिकोवपाक जाय सारकी, हेका म्हणटा तो नागडो करून लोकां हातीन दिवपाक जाय। राज प्रशांत ठाकूर म्हणिल्लो खंय दोनापावला रावता दिसता तो, ताजो फोन अजून एक्टीव आसा। राज प्रशांत ठाकुरा कडेन व्हेलें खंय आनी ही इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ दीस गोवन गर्ल्स, गोवन यंग बॉडीन गर्ल्स। एका खंय म्हणलें खंय गाडयेन तांबडी स्वीट आसा खंय, तुका आपूण कामाक लायतलो, तेणें 6 लाख सांगलें, आपूण तुका 10 लाख दितलो गो, तूं टेंशन घेनाका, तुका राणी करतलो आपूण, आनी तूं इतलेंच करपाचें, तुज्या अंडर न्ही कोण कोण बायले आसा चलयो आसा पळय तांकां हितून हाडपाचें आनी आमी हितून हो बिजनस करुया डिलिव्हरीचो। ती शूज ओके मागीर म्हणपाक खंय तुमी चल आतां तूं घरा वच, हेका बरे भशेन खंय आपले कॉन्फिडन्सान जिखयलें आनी व्हेलें। नेक्स्ट टायम हिणें कितें केलें, नेक्स्ट टायम पावलो खंय अरे बाबा तूं यो आं, तुजें जालें आं, पासींग जालें, तुका आतां इलेक्शन कार्ड, तुजें रेशन कार्ड, तुजें कितें डॉक्युमेंट, आधार कार्ड आनी तुजें बर्थ सर्टिफिकेट कितें आसता तें घेवन यो जान म्हणून। हें म्हणून हॅप्पी जावन खंय गेलें, पणजे साकून ताका खंय तेणें मडगांव खंयच्या तरी फ्लॅटांत व्हेलें आनी फ्लॅटांत ताका ताजी आबरू काडली। ही रेप्ड अ 22 year old girl and then he did a video. ताका एक व्हिडिओ काडलो की तेणें फोटोग्राफ्स काडले आनी फ्रॉम देर इट स्टार्टेड ब्लॅकमेलिंग। तेन्ना साकून तो ताका ब्लॅकमेल करपाक लागलो। शी हॅड नो वर्ड्स।